बियर्डा शेप दिवपा आयलो आसा सलूनाक आनी बारीक सारीक शेप दिलो अस दिसता मागीर बियर्ड. आज मागीर एकटे फ्रेंडा लग्न आसा तेका लागून हांव रेडी जाता. म्हजो सूट शिवलो तो मागीर भयणी लग्नाक आयलो आनी डायरेक्ट एक वर्सां हांव पडतन घालता आनी पुराय सारकें 10 मिनट टायम घेवन हांव रेडी जालो आसा. ब्युटिफूल दिसलो जाल्यार कमेंट घाला. एक गाडी केन्ना सांग जशा गाडी घेवन वयता आमी हॉला भायर रावन फ्रेंड्सा वेट करताय. सगळी मित्र इकठ्ठा जाल तशें आमी भितर वयताय. आमी भितर येयले तशें नवर भायर गेलो. रिसेप्शन स्टार्ट जावपा टायम आसले सो हांवें फ्रेंड्सा सांगलें जेवपा लायनी लागले पण लायन चड व्हड. कशें करून ह्या गर्मी जेवण घेतलें. म्हाका जाता कामां लेट तेका हांवें बारीकसो स्कॅम केलो. ह्या येद्दी व्हडली लायनींतल्यान हांव मदीं घुसलो. मुखार घुसलो की मुखार लायन रोकडो पावलो 2 मिनटां भितर नावड्या कडेन. बरो व्हिडिओ काडलो थंबनेला खातीर आनी मागीर लड्डू मिल गया. आतां डायरेक्ट कामास पावलो बट पान खाय बिना नाही जायंगे भाई. तरी आनी 2 एक्स्ट्रा खावपा आसलो पण याच तोंडा सारको वचना. गोव्याच्या किनाऱ्यावर नाखवा भरीन नेशील का नील सागर.